पास्कांचो काळ 7वें सातोळे बुधवार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 17 वळी 11 ते 19. आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेजून म्हटले, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजी नावी सांबाळ. तांचे संगाती आसतना तुवें म्हाका दिलाय तांचो तुजी नावी हांव सांबाळ करतलो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जांचें निसंतोण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सरी येता आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णयेन मेळचे पासत आजून संवसारान आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. पूण तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोस्त्यांच्या हातांतले तांकां राग म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचोय न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारान पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारान पाठयल्यान आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाका संस्कारता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान स्वामी जेजू आपल्या शिसा पासत मुणगी आमा समेस्ता पासत मागणें करता. आमी सगळीं ताचे सोबे एक जावचे पासत तो मागणें करता. घडये संवसार आमचो द्वेश करता कारण आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण. पूण जेजू आमची पासत बापा लागीं आमकां राग म्हूण मागता. स्वता वरवीं संस्कारलेले कर म्हूण आमकां मागता. तो जेजू आमकां संवसारान पाठयता आनी स्वता वरवीं संस्कारलेले जावच्याक मागणें करता. आमी संवसारान जेजूचें उतर पुरगोटूंक आनी ताका खालती रावूंक ताची आज्ञा पाळूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन.